पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती मागताना सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची गोटाय आनी पेकोवणी ह्या मिसा बेटेन मागुया. प्रार्थूया.
सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. ह्या मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. लेवी शास्त्रेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सोरेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खोट आसत आनी तें कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्या पिचक्या आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोंट तापून बोब मारची. मेळ्ळो ताका पिडा आसा सोर तो मेळ्ळो उतरतलो. देखून तो मळा भायर एकलोच आपले बिराट कोत्तालो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावती. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, अकंताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. परतून म्हणुया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, अकंताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्हेवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळें, पातकाचे कोट जोर दिवन काडलें. मनीस कितलो भागी. सोरेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडका ना, तो मनीस कितलो भागी. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, अकंताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सोरेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिल्लें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, अकंताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरला. सोरेस्परा सवे संतोस भोगात. बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगटात. प्रामाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशांनो येयात, संतोसाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां, अकंताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागेवन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगळे म्हज्या कोळण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Salve,
सर्वेस por तुमचे सव्वे आसूं मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एक कोटकार जेजू सोशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ताचे चुरचुऱ्या धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हळें ओय म्हाका खोशी आसा तूं नितळ जा आनी अशें म्हणून फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हळें पळय कोणाकूच हें सांगू नाका पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फर्मायल्लें दान भेटय तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोंगरांत वचून जायना जालें आनी भायर एक सोऱ्या सोद्यांचेर ताका रावचें पडलें तरी आसतना सगळे कडचे लोक ताचेशी येतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबूनो मायकल किरवन ओ कॅथलीक कम्युनिटी वर्कर्स मुवमेंट इन वॉशिंग्टन DC हाचो ओ वांगडी आसलो आनी तो जायतो बरो वावरांत मिसळ आसलो देखून जे रस्त्यार जे रावतात जावं दादले बायले भाशेन तेजे भाशेन आसात तांकां जेवण खाण वांटूंक तांकां दिवंक एके भाशेन तो वावुरतालो आनी ह्या वावरांत एके भाशेन आपूण ओदीक तेजमन जालो कशें जावंक पावलो ते ही घडणी ही कथा तो सांगता तो म्हणटा एका दिसाक एका राती हे जेवण वांटूंक हे भाशेन आपूण त्या रस्त्या जाग्यार गेलो आनी तो म्हणटा काय बरो एक सूप करून तांकां वांटूंक आपणें हाडलेलो जार शेतां तांकां दिली आनी थोडे वेळान म्हणटा हे बरोबर जार आसलेलें एक मोठो सुमाराचो मनीस आयलो ताणें हें जार खंय उबारलें आनी उखलून ताच्या तकलेर मारलें म्हणटा आपूण पळोवंकूच उरलो सगळोच थोटाकलो कित्याक अशें काय हे बिरांतीन परत वेचे बद्देक तो म्हणटा आपूण थंयच रावलो आनी मनशाक विचारलें बाबा अशें तुवें कित्याक केलें आनी तेन्ना ह्या मनशान ताका खंय जबाब दिवन सांगलें that he was doing nothing more than bringing food to dogs. तूं कितें करताय तें व्हरतें काम न्हय पूण सुण्यांक जशें जेवण घालतात ते भाशेन ही तुजी वागणूक आसा कित्याक अशें म्हणटा तूं येताय जेवण हाडटाय तें मांडटाय आनीक तूं चलून वेताय आनी वेळार ह्या मनशान फुडें उलोवन खंय ताका सांगलें टॉक टू अस विजीट अस वी डोंट बायट यू तूं येताय आमचे लागीं थोडो बरो उलय आमकां थोडो वेळ दी आमचे लागीं उलय आमकां बरी भेट कर आमी तुका घांस मारिना सुत्रान सांगूंक सोदतालो तुजो वेळ तुजो मोग तुजें आसणें तुजें बरेंपण अदीक म्हत्वाचें म्हूण तो सांगूंक सोदतालो आनी मायकल किरवन तो म्हणटा त्या दिसाक आपण आपणाक गमलें जस्ट गिवींग फूड वॉज नॉट इनफ ह्या
दादल्या बायलांक तांकां फकत जेवण दिवंक इतलेंच पुरो न्हय. दे केअर दॅट समवन केअर्ड अबावट देम. कोण तरी तांचो हुस्को दवरतलो हें तांकां म्हत्वाचें आसलें. आनी हें म्हणटा आपणा काळजा मनान रिगोयलें. दे वॉन्टेड टू बी लव्ड, रिस्पेक्टेड अँड लिसन टू. तांकां तांचो मोग केल्लो जाय, तांकां तांचो आमी मनान लेखलेले जाय, तांकां कोण तरी आयकतलो जाय. पण बाबा आयज इतलेंच कितें होना ह्या वाचपांतल्यान आमी पळयता आनी आयकलां. आयचे पयले वाचपांत आमी नदर मारुया. आयचे पयले वाचप लेवी शास्त्रीच्या पुस्तकांतले. तुवें हे कोर्टकारांची खबर आमकां सांगल्या. तुवें जायते नेम कायदे उगडापे केल्ले आमकां मेळटात. आनी हातूंत कितें आमी पळयता मनशाचे के भाशेन दारूण वागणूक ह्या कोर्ट जाल्ल्या मनशा सोबी ही तुपा विरेद ही व्हड पिडा आसली त्या काळार. आनी हे पिडेंत कश्टवतल्यांक एके भाशेन तांकां भायरायताले. तांणी मनशां मदें रावंक जायनासलें, तांकां भायर जाग्यार दवरताले. केन्नाय तुवें बरे मनीस पास जाता जाल्यार तांणी आपणाचें आसलें एके भाशेन दाखोवड करूंक जाय. हांव मेळ्ळो म्हणजे म्हजे सोशेन लागीं येनाकात. तांणी पयस जावंक जाय आसलें. कसले धाडून कायदे के भाशेन तांकां भायर हाडले हातूंत ह्या कायद्यांतल्यान आमी पळयता. आनी कशे तरेन तांणी वागूंक जाय आसलें हे नेम कायदे हे लेवी शास्त्राचें पुस्तक आमकां उगडापें करता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान भगन पावलो आमकां सांगता सगळें जें तुमी करतात तें देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर करूंक जाय. आनी हे देवाचे वर्ते मोहिमे करप म्हणल्यार आमी सगल्यांक एक सारकें लेखूंक जाय. ज्यूदेव जावं, ग्रेक जावं, अनबावती जावं, तो म्हणटा सगळ्या सवय आपूण असले बरे वागणुकेन जियेलो जाल्यार असलें बरेपण तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान सगल्यांक एक सारकें लेखूंक जिवंक वावरूंक जाय. जाल्यार शिव वर्तमानांत जेजू खेरीत आमकां मनशाळ वागणूक आपणाक आपयता. टू बी सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ द पर्सन. मनशाचे गरजांक एके भाशेन आमी घेवंक आनी आमी आयतें मन दाखोवंक आदार आसूंक आमकां उक्तेपण आसूंक जेजू आमकां उलो करता. पयलीं बाबानो आयजच्या काळार जायते तरेचे एके भाशेन असले मनशांक एके भाशेन असले वागणुकेर आसात. जायत्यांक फुडें एके भाशेन आयजच्या काळार एके भाशेन भायर हाडले कशे आसात. जावं फुडें जायते जे मनाचे पिडा सोंसतात. जायते फुडें एड्स हे पिडेक लागून एके भाशेन ओली पडलेली आसात. जायते जे दुसरी मनशां दुसऱ्या गांवांतली एका दुसऱ्या गांवांत येतात ताका आमी मायग्रंट्स म्हणटा जी आपल्या पोटाक लागून वावर करूंक येतात. आनी भाशेन असले परिस्थितीन लोकांक परिस्थितीन जियेतात तांकांय घोडी कुशीन भायर आयिल्ले आसा. जायते कडेन हे भाशेन बेबदीकायेक लोबदल्ले आसात. ह्या असल्या वागणुकेन जावं घोडे थोडे ड्रग्सान बुडलेले आसात. भणी बाबानो असल्या मनशा सोबे आमची वागणूक कसली जाल्या काय हे सुवातेर आमी तांचे सोबे फॉर्मोण मातशें न्हय. लेट अस नॉट पास अवर जजमेंट ऑन दीस पीपल. तांचेर आमी फॉर्मोण मारचें न्हय. कित्याक फॉर्मोण मारूंक आमकां येता न्हय. आमी मनशाळ जावंक वावरूंक जाय. दुसरे सुवातेर तांकां आमी भायर रावचें न्हय. जाता तितले तांचे सोबे आमचें बरेपण आमी दाखोवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमची वागणूक आमी बदलुया. जेजूची वागणूक आमी पळयता एके भाशेन म्हणटा तो तळगुरे रागाबरीत जालो. कित्याक काय कित्याक ह्या मनशां सोबे सगळ्या समाजाची वागणूक ताणें पळयली. आनी ह्या खातीर ह्या मनशाक परत नव्यान ह्या समुदायांत ताका नव्यान हाडूंक जेजू ताचे सोबे मोगाळ वागणूक दाखयता. पयले सुवातेर आमकां सांगलां ताणें ताका हात लावन बरो केलो. ह्या मनशांक पयस दवरताले ताका हात लावन आपले मोगाळ वागणूक ताचे सोबे दाखयता. ह्या मनशांक भायर आयलेले आसले ताका म्हणटा पवित्र सभेच्या याज्ञिका वच तुजें आंग दाखय तो बरो जाला पूण नव्यान ताका हे समुदायांत एकठायता. भणी बाबानो असले मनशाळ वागणूक आमच्या जिवितान आपणावंक आमी वावरुया. असल्या मनशा सोबे देख करून आमी हें बरेपण दाखोवन देवाची कृपा तांकां उगडापी करुया. तर आयज जेन्ना भलायकेचे प्रेक्षितायेचो दीस आमी पाळटा हें मौन आमी आपणावया आनी देवाचे कृपेन बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. हेंच करूंक आमकां केरीत करपा आनी बोड लाभय म्हूण
हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोणेकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सोद मानता देवाक, सोद पदवीदार बापाक, सगळ्यान पद्मीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोल अंकवार मळिथान सर मलो पॉस पिला खाल ताणें कोश्ट सुसरे ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदे देवलो, तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो, सगळ्यात सोडलो, सोड पविदार देवबापाच्या उसळ्यान बसला, पिदान शिब्या मेलांची मनसुबी करून घेतलो, सोद बांधा पवित्र आत्म्याक कदलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसय कुडीचें शेवटपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी आज बाबार्थान आमचे जोण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो गवलीक हुस्को आनी वावर कोत्ताना पिडेस्तांच्या मानांक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवचें हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसूरपणान कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात, तर आमी तांचे कोश्ट ल्हव करूंक तांचे एकसूरपणांत तांकां सांगात दिवंक तांच्या निराशीपणांत तांकां बुजवण दिवंक सगळे पिडेवंतांक जेजूची पेखवणी मागुया. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात, जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात व जायतीं जाणां मोगाचीं मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेखवणी. मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलोल्यांक पुजवण आनी आमा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. बोधवार बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. दाना बरोबर आमकांच बापाक भेटयतना आमी गायन करुया. सिफो आसा जेजू, आसा जेजू. देवा आनी म्हज्या मोदे सदां करूं
शांती करू आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिल्लो भुरगो तुजो तुका आस्ती थोडा वावरात सोगम तुका मेळटो संवसार सगळो उबार करून तुजे मुखार बापाक पावूं. म्हज्या भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पराय भेटोवणे वरवीं आमची काळसां नितळ निर्मळ जावं. आमचे जिणेची चाल नवी जावन आनी तुजी कशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी स्वर्गीचें इनाम आमी सोडूंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार, भोला तुझ्या वैभवान, ओ स्वर्गी तुका सोयसून, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोयसून. बाबा कृष्ण पवित्र तुंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जादोस ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाची बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुळात. Baba, that's so good for go to you. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता
तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओंगेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतले आमा सोमिस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सोणेकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आनी करीतपणीच नेताच्या आपलो ह्या दिनवासनेचें बलिदान बेडयता तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे मायेस सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोती बागेन झुजे वास बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा ससीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कृशी सदा सदा अशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका झुजान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या कालसान शिवंक वेतान आमी गायन करुया D16 जेजू मोजा. Jesu moja, kirkor mozo otmo. Muszam zalia, da ciebie świetli. Tori tudzie, karismo waltole. Maka doso, solu poczonaka. Tori tudzie, karismo waltole. Maka doso, solu poczonaka. Tangguk laglia, moja otmiak Jesu. Moje kadu, sorga meleaunia. Ye Jesu ye, tuka shadrauta. Tuje shivai, koslots makajina. Ye Jesu ye, tuka shadrauta. Tuje shivai,
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळटात न्ही पसून आमी सदांकाल आशूंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बस. गेल्या आयताराचे तुमचे दोरमदान जालें 16,470 रुपया. आयज मिसाची मांडवळ केल्या मदलो वाडो समुदाय तांकां आमचे दिनवास. ह्या सुमरान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. सोंपलेल्या आसिस डी सिल्वाच्या नवान ताच्या कुटुंबान भेटयल्या तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमारान मिसाची मांडवळ या पुरी सोमारा दीस 15 चोपडे पयलो जमो, 16 मंगळारा दीस चोपडे दुसरो जमो, 17 बुधवारा दीस बाटीर समुदाय, 18 ब्रेस्तारा दीस सांत रॉक समुदाय, 19 शुक्रारा दीस सांत जुजे समुदाय, 20 सोनवारा दीस मायंद देव समुदाय, 21 आयताराक सांत लॉरेन्स समुदाय. फुडल्या सोनवाराची मी सांजे 5:30 वाजता. एश वेनिसडे वब्राचो बुधवार ल्यान ह्या दिसाक बुधवाराक 2 मिसां आसतलीं. दोनूय मिसांची मांडावळ बाटी समुदाय पयलो जमो पयले मीस बाटी समुदाय पयलो जमो, दुसरे मीस बाटी समुदाय दुसरो जमो. पयले मीस सकाळीं 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता. ह्या वर्साक मनात दोचे कॉंग्रिगेशन ऑफ डिवायन वर्शीप आनी आमचे जे बाबसाहेबाचे गादी आसा तांणी इबाजी नेमणूक सांगलेली आसा. गोबोर ह्या वर्साक माथ्यार लावचो ना, रिस्काचो ना, पूण मागणी केल्या उपरांत सगल्यांक गेल्या उपरांत हो गोबोर माथ्यार लायतले. इट विल बी स्प्रिंकल्ड ओवर द हेड. शुक्रारा दीस सकाळीं मीस आसचे ना. शुक्रारा दिसाक सांजे आसतले 4:30 वाजता कुर्साची वाट आनी ते उपरांत मागीर मिसाची भेट. कुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक पोरणीर समुदाय. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसा बेटीन वांटो घेवन आमी घरा बेतना गायन करुया F12 खुशाल काळजान. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान, देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एका स्थळ्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास कायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान, देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता.